बायणाचे रवींद्र भवन लोकसभा वेंचणुके उपरांतच वापरपाक मेळटलें अशें वीज मंत्री मिलिंद नायकान स्पश्ट केलां। वास्को रवींद्र भवन समितीचे पयले बसकेंत हो निर्णय घेतलो। रवींद्र भवनाचें भाडें कितलें घेवपाचें हें अजून थारिल्लें ना। आचारसंहिता सोंपल्या उपरांत ह्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार घालतले अशें मिलिंदान सांगलें। वास्को रवींद्र भवन कमिटीची पयली बसका बुधवारा जाली। रवींद्र भवनाचो चडांत चड वापर करपाचो निर्णय ह्या बसकेंत घेतलो। लोकसभा वेंचणुके उपरांत रवींद्र भवन लोकांक कार्यावळी खातीर मेळटलें। 19, 20 आणि 23 तारखेक गव्हर्मेंटाचे 3 प्रोग्राम हांगा जावपाचे आहा। त्या संदर्भात वेल इक्विप्ड आसपाक जाय, सगळे रेडी आसपाक जाय, तयारी आसपाक जाय, जेणे करून कलाकारांचे आनी पळोवपी येवपाले सगळे सोतिकांचे कांयच हें जावंक जायना, चुकूंक जायना, तितून मिस्टेक जावंक जायना। ह्या संदर्भात आमी थोडोसो विशय केला। तितून थोडेशे पॉयंट लायट्स पेटना पालना असले कितें बारीक बारीक न्यू वास्तू असल्या कारणान आसतले। फाल्यांचे 3 कार्यक्रम जातकूच रवींद्र भवन डेफिनेटली इलेक्शनाच्या कोडाक लागून फुडले फॉर्मेलिटीज आमचे मिटींग कंप्लीट जावंक ना, आमचे विषय कंप्लीट जावंक ना, आमी तेजे रेट फिक्स करूंक ना, तोपर्यंत दुसऱ्याक दिवंक शकना, प्रोग्रामय करूंक शकना। फक्त गव्हर्मेंट प्रोग्राम जे रुलान बसतात तेच जातले सध्या। आफ्टर द इलेक्शन्स दीस रवींद्र भवन विल बी ऑपरेटिंग फुल फ्लेज्ड। वास्कोच्यान प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। भतग्राम महोत्सवा सारकेले महोत्सव गोंयची संस्कृती तिगोवन दवरूंक मोठो हातभार लायतात अशी उतरां राज्यपाल भारतवीर वांचून काडली। दिवचलच्या भतग्राम महोत्सवाचे उक्तावण केले उपरांत राज्यपाल उलयताले। संस्कृती सांबाळूंक जाय जाल्यार भाशा तिगोवन दवरपाची पडटली अशें आमदार विष्णू वाघ उलयलो। 2 दिसांच्या भतग्राम महोत्सवाचे राज्यपाल भारतवीर वांचून बुधवारा राती उक्तावण केले। डिचोली बचाव अभियान हो महोत्सव करता। उक्तावण सुवाळ्याक मंत्री दयानंद मांद्रेकार, आमदार विष्णू वाघ, आमदार नरेश सावळ आशिल्ले। फुडाऱ्यांनी संस्कृती तिगोवन दवरपाचो उलो मारलो। I would like to say that through the medium of such festivals and social gatherings, we are able to achieve many goals, not only by encouraging the talent and works of the people, but also by strengthening social integration, thereby promoting unity. संस्कृती जर टिकायची असेल तर मग ती कशी टिकवणार? कारण शेवटी भाषा हे सुद्धा संस्कृतीचं एक महत्त्वाचं अंग आहे। भाषा हे संस्कृतीचं वाहन आहे आणि आपल्या जर भाषा टिकल्या तर संस्कृती टिकेल, हा त्याचा पुढचा भाग आहे। शिवजयंती दिसा ह्या महोत्सवाचे उक्तावण जाले। निमतान राज्यपालान शिवाजीच्या पुतळ्याक फुलाहार घालून आर्गां ओंपली। महोत्सवान बैलगाडी आनी हेर पारंपारीक गजाली प्रदर्शनाक दवरिल्ल्यो। प्रुडंटा खातीर उदय परब। साखळेचे गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट विजबीज ही क्विज सर्त घेता। सर्त शेनवारा 22 तारखेसावन सुरू जातली। 1,70,000ची इनामां सर्तींत दवरल्यात। GIM ही वर्सुकी सर्त घेता ती 13वी। WizBiz 2014 is scheduled on 22nd February. WizBiz is India's biggest student organized corporate quiz contest. Prizes worth 1.7 lakh rupees are to be given away. WizBiz has grown over the decades into a very big event which is sponsored by the corporate houses. The WizBiz quiz is an event which is looked forward to by people from the industry because almost every major corporate sends a team to participate in it. We have one of the best quiz masters in the country which conducts this quiz, and we have very large prize money, the largest prize money offered for any quiz by any business school. इतल्याने खबराची त्रांगात सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।